Hey, side in now. Ja, so. This is the victory of our ZP election because of our newly elected candidates, panchas. They have helped us a lot. आणि एका लागून आज आमकां वेलसांव विक्ट्री मेळपाक कारण तेमचे तेच भाशेन आख्या लोकांचे जे वेलसांव आज आमकां विक्ट्री दिवपाक हांव लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा त्या पांचांकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते भावुरलें ही विक्ट्री आमकां ZP दिवपाक आनी होच आमचो एक बॅडीशी तांकां हांव फुलांचो लिंबा बायज वेलसांव तुमकां बरी एक लीड मेळ्ळी आनी बरें जिखून कितें सांगूंक सोदता तूं आयज आज वेलसांव लीड मेळपाक आज हांव सगळ्या वेलसांव विलेज सगळ्या वोटर्सांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आमचे बराबर रावले सांगाता रावले आनी तेम चोयलां गेले ते लास्ट ZP इलेक्शनान बाबा आतुरवादान आमचो आतां MLA आसा तेणी जायतीं काम आमची पंचायत लेवलाची काम कोन्न दिल्ली बस स्टॉपां इंटिरियर रोड आनी आतां आमचे न्यू इलेक्टेड आमचे पंचायतान आमी जायतीं रेजोल्युशन गेल्लो आहाय आनी आमकां आज खात्री आहा ही आमची आतां फुडलीं कामां जायतीं नेटान जातलीं दोगांचेय सांगाता आनी सगळ्यांक आमचे आनीक पार्टी वोटर्सांक सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. Madam, what do you want to say on the victory? I would like to congratulate our newly elected ZP member by Mr. Vaz, wife of Honorable MLA, Mr. Antonio Vaz. And I would like to thank also all the voters of Welsav village who have really voted sincerely. Thank you, dear voters of Welsav. And आज बालविकाची आमगे मॅडमीन सगळे आमगे काम जातो म्हणून भास दिलो हा सो सगळे डेव्हलपमेंट आम्ही कोण घेतली. थँक्यू व्हेरी मच. बाबा आयज तुमी बऱ्या भरघोस मोतान हिंगसान लीड दिलो हा वेलसांवच्यान कितें सांगूंक सोदता बाबा तूं आयज? हांव सांगता आमगे ZP आमकां लिडींग दिल्या म्हूण हांव सगळ्यांक देव बरें सर आज आमकां खुशालकाय दिसता आमचे पोस्ट 7 आमचे 7 पंचायतात 3 पंचायत आमचे बराबरी आहाय आनी पयले म्हणटाले 4 जून पूण आज म्हाका दिश्टी पडटा की आमचे तिगोय पंचांनी आमकां भरपूर आदार एक गांवच्या लोकांनी म्हाका आज रिप्रेझेंट म्हणपाक म्हाका एक उमेद पळोवपाक कित्याक लोकांनी म्हाका खूब सॅटिस्फॅक्शन दिलां की सगळे कडेन म्हाका म्हगेल्या वॉर्डांनी 7 वॉर्डांनी म्हाका लीड हांव काळजांतल्यान म्हगे एक वोटराक जी बरें करूं म्हणटा आनी जी उलो आहाय जी पेंडींग आमचे गेले ते पंचायतान जी प्रपोजल घायलो आहा पेंडींग आहा ZP ती म्हाका खात्री आहा की ही आतां कामां बाबा अंतरवाज MLA आपल्या जे घरकांनी सांगातात की ZP आज निवडून येयला ती फूल काम करपाक आनी हांव सांगूंक सोदिता आतां जे आमचे जायतो प्रचार केल्लो की आमी BJP कॅन्डिडेट म्हणून सो हांव सांगूंक सोदतां की आमी डिक्लेअर केल्लें बिफोर इलेक्शन की वी आर सपोर्टींग BJP म्हणून आनी हेका लागून लोकांक डेव्हलपमेंटा चोयन आमकां आयज वोट घायलो आनी दुसरें सांगूंक सोदतां बाबा ओलेंसाक जो म्हजो वेलसांव गांव तो आज म्हजे बराबरी आहा
सो वॉलेसाक हांव एकूच सांगूंक सोदतां जेन्ना तो बायोडिटा दितालो म्हणजे आमच्या कॅन्डिडेटाचो जे 2017 ते वेल्सांव ते तोडताली पेडेर जालो सो तेजो बायोडेटा हांव दिवपाक सोदतां तो 2015 ZB बसलोलो BJPचे 2017 तो आपा बसलोलो 2022 तो काँग्रेसा बसलो सो तेका लोकांनी तेका निग्लेक्ट केला आनी हांव तेंच्या आनी सांगूंक सोदिता तो तर इंडिपेंडंट बसलो बाब वॉलेसाक 100 वोट पडटा जाल्यार हांव चॅलेंज जाता आनी ताणें दाखोवचें आनी मुगे बिगिनींगसून हांव सांगून आहा जो ऑलेस खंय आहा थिंगा मायनस वोट आसतली देखून तो हालीं नांव पेडे करपाक तोडताली जेन्ना काँग्रेसाचें ऑफीस जो थिंगा दादागिरी कोतालो काँग्रेसाचें ऑफीस बंद केला कित्याक विदावट लायसन्स ते चलयताले पूण हितून म्हाका दिसपडटा की हांव वेल्सकारांक खूब खुशालकाय आनी हांव चोयतां मुगे डेव्हलपमेंट जावपाक न्यू पंचायताकूय आमचो खूब हेल्प आसतलो सो मुगे पूण सगळ्यांनी आमकां आज कवरेज दिला जे काळजांत देव बद्दल